श्रीराम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाचे गोंयांतले प्रवेश बंदी आड मुथालिकान घाल्ले याचिकेचेर हायकोर्टात निर्णायक आर्ग्युमेंट जालो. मंगळारा आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत कोर्टान निर्णय राखून दवरलो. मुथालिक म्हणटा बंदी ताच्या नागरी हक्का आड, जाल्यार गोंय सरकार बंदीचे पुराय समर्थना खातीर आर्ग्युमेंट घालता. बंदी गोंयच्या समाजाचे हित मतींत धरून घाला म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट. गोंयांतले प्रवेश बंदी आदेश आड प्रमोद मुथालिकान हायकोर्टान घातिल्ले याचिकेवेलो निर्णय राखून दवरला. प्रमोद मुथालिकाचेर गोंयांत येवंक घाल्ली बंदी सगळ्या गोंयकारांचे हित मतीन दवरून घाल्या म्हूण सरकारी वकिलान मंगळारा हायकोर्टा मुखार निर्णायक आर्ग्युमेंट घालो. मुथालिकाचेर गोंयांत येवपाक घाल्ली बंदी ताच्या नागरी हक्का आड ना असोय आर्ग्युमेंट सरकारी वकिलान घालो. एखाद्या व्यक्तीचे नागरी हक्क हे समाजाच्या हितापरस आनी कायदो सुवेवस्थेपरस मोठे आसूंक शकनात. गोंय सरकार मुथालिकाक गोंयांत येवन कायदो आनी सुवेवस्थे कडेन खेळपाक दिवचो ना म्हूण गोंय सरकाराचो आर्ग्युमेंट. मुथालिक गोंयांत आसल्यार कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासतलो ह्या गोंय सरकाराच्या दाव्यात कसलोच अर्थ ना म्हूण मुथालिकाच्या वकिलान आर्ग्युमेंट घालो. गोंयांत मुथालिका आड एकूय गुन्यांव नोंद नाशिल्ल्यान सरकाराच्या आर्ग्युमेंटान अर्थ ना. मुथालिकाचेर परत परत घाल्ले बंदीक कायद्याचो आदार ना म्हूण मुद्दो ताच्या आदवोगादान काडलो. मुथालिक गोंयांत येवंक सोदता तो देवळांनी आनी आश्रमान वचपाक, ताचो कसलोच राजकीय हेत ना म्हूण ताच्या वकिलान कोर्टाक सांगले. गोंय सरकारान 15 जुलय मेरेन मुथालिकाचेर गोंयांत येवपाक बंदी घाल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मिकीक खंय कादयेंत व्हीआयपी ट्रिटमेंट मेळटा. जेलीचे नेम गुड्ड्याक मारून ताका व्हीआयपी वागणूक दिवपी जेल अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची म्हूण एक्टिव्हिस्ट आदवोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान प्रकरण कोर्टा मेरेन व्हेलां. मडगांवच्या सत्र न्यायालया कडेन ताणें कागाळ केल्या. मिकी जेलींत रावूनय कैद्या भशेन रावना, जेलीचो युनिफॉर्म घालिना, ताका जेवणूय खंय भायल्यान येता. मिकी पाशेको सडा जेलींत 6 म्हयन्याची ख्यास्त भोगता खरो, मात सामको व्हीआयपी कसो. सरकारा कडेन लागींचो संबंद आशिल्ल्यान मिकीक असलो ट्रातामेंट मेळटा म्हूण आयरिसाचो दावो. Miki Pacheco is being given VIP treatment. She has promised to order an immediate inquiry. She has also promised me that she would personally visit the jail as soon as possible and check on the rules that are being flouted by Miki Pacheco. I've also informed Judge Nutan Sardesai that besides not wearing the jail uniform, Miki Pacheco is also using his mobiles inside the jail. Unauthorized visitors are being allowed to see Miki Pacheco in jail, and Miki Pacheco, amongst other things, is also being allowed illegally food from outside. So every convict has to be treated in accordance with the rules, and the rules cannot be flouted just because Miki Pacheco is politically influential. हे गजालीत आपण लक्ष घालता म्हूण खंय दक्षिण गोंयची सत्र न्यायाधीश नूतन सरदेसायान आयरिसाक सांगला. मिकीक कादयेंत गेल्यार 15 वर्स जाली. जीएमसीत मेडिकल चेकअपाक येतना सुद्दां मिकी अजून मेरेन कैद्याचे कपडे घालून आयिल्लो ना. एस्कॉटा बरोबर अजूनय तो ताच्या नित्याच्याच कपड्यांनी भोंवताना दिसता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. शिरोडेच्या कामाक्षी होमिओपॅथी कॉलेज आनी रायेश्वर इंजिनियरिंग कॉलेजीचे ॲडमिशन स्थगीत दवरचें म्हूण गोंय विद्यापीठान तंत्रीक शिक्षण संचालनालयाक बरयलां. ह्या कॉलेजींनी शिक्षकांचे प्रस्न जाग्यार घाल मेरेन ॲडमिशन स्थगीत दवरूंक सांगलां. गोंय विद्यापीठान कॉलेजीक प्रस्न तडीक लावंक 2 सप्तकांचो वेळ दिला. ह्या दोनूय कॉलेजींनी शिक्षक कमी आसात आनी तांकां पगार वेळार मेळना म्हूण गोंय विद्यापीठा मेरेन विशय पावला. कॉलेजीचो चेअरमॅन म्हणटा सगळ्यो गजाली जाग्यार घाल्यात, मान्यताय मेळटली. शिरोडेच्या कामाक्षी होमिओपॅथी कॉलेज आनी रायेश्वर इंजिनियरिंग कॉलेजीची ॲडमिशनां स्थगीत दवरपाचो निर्णय गोंय विद्यापीठान घेतला. ते विशीं विद्यापीठान तंत्रीक शिक्षण संचालनालयाक बरयला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्या दोनूय कॉलेजींनी शिक्षकांचो प्रस्न आसा. शिक्षक कमी आसात, तशेंच तांकां पगार वेळार मेळना आनी पगार कमी पडटा म्हूण गोंय विद्यापीठा मेरेन प्रकरण पावला. गोंय विद्यापीठान सोमारा जीएमसीचो डीन आनी कॉलेजीच्या शिक्षकांची बसका घेतली. तेन्ना शिक्षकांनी विद्यापीठा मुखार तांचे प्रस्न मांडले. कामाक्षी होमिओपॅथी कॉलेजीन केंद्रीय होमिओपॅथी मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण स्टाफ ना म्हूण सुत्रां सांगतात. कॉलेजीन लायब्ररी, फार्मसी, हॉस्पिटल आसा पूण स्टाफ ना. शिक्षकांची शिक्षणीक पात्रताय सारकी ना आनी तांकां सारकें प्रमोशन मेळना म्हूण गोंय विद्यापीठाक कळ्ळा म्हूण सुत्रां सांगतात. विद्यापीठाच्या समितीन ह्यो गजाली कॉलेजीच्या नदरेक हाडून दिल्यात. फाटल्या 4 वर्सां सावन गोंय विद्यापीठ कॉलेजींक ह्यो गजाली जाग्यार घालात म्हूण बरयत आसा. पूण त्यो जाग्यार पडूंक नाशिल्ल्यान निमणे कॉलेजींतली ॲडमिशनां स्थगीत दवरपाचो निर्णय विद्यापीठान घेतलो. सगळ्यो गजाली जाग्यार घालूंक विद्यापीठान कॉलेजींक 2 सप्तकांचो प्राझ दिला. कॉलेजींचो चेअरमॅन सुभाष शिरोडकार म्हणटा विद्यापीठान सांगिल्ल्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घाल्यात. विद्यापीठ कॉलेजींक मान्यताय दितले म्हूण ताका विश्वास.
Now I'm just waiting. What I feel, I'm positive. For university, mostly will clear. बट त्यांचे जे कंडिशन्स आहात त्यांचे जे रिक्वायरमेंट्स We आहात have, we have almost fulfilled. Whatever issues are there, we have almost fulfilled. हा And waiting for university clearance. We have informed. We have given the compliance report. They are analyzing. They are analyzing pros and cons of the report and other things also. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. सोमारा मध्यराती चोरांनी मडगांवां नावेली 4 दुकानां फोडली आनीक 2 दुकानां फोडपाचो यत्न चोरांनी केल्लो. चोरांनी दुकानांतली कॅश फारायली. थंय आशिल्ली मोटारसायकलूय चोरली. दुकानांत कितली कॅश आशिल्ली तें दुकानवाल्याक सारकें खबर ना. चोर घुसले तेन्ना त्या वाठारांत पुलिसांची गस्त नाशिल्ली म्हूण लोक बोवाळ मारतात. सोमारा मध्यानराती नावेलींतल्या नागमोड्डे आनी दाडियो वाठारांतल्या दुकानांचेर चोरांनी हात मारलो. चोरांनी बरोबर 6 दुकानांचेर हात घालो. तातूंतली 2 दुकानां चोर फोडूंक पावले ना. नावेली वाठारांत सारकी पुलीस गस्त आसना म्हूण लोक उलयतात. राती हांव सुमार 12 उठलो सुणी बगताय म्हणून आनी भायर सरलो चोयल्यार कांय ना. मागीर सकाळी हांव म्हगे मिसेसाक इगर्जेक 5:15 सोडून गेलो. सोडून करून येता आसतना हांव शॉप उगडून गेलो. गेल्यार शॉप गेलें उगत आहा आनी सेड्यार वयर काडून ते जाग लावन कितें वयर काडले नुस्ता आनी आमी गेले म्हगे जनरल स्टोर आनी 4 चोरी 3 12 आनी जनरल स्टोर आनी ते गेले सगळ्यांक गेले म्हणून तेमी पयशे चोयले आनी कांय येयले ना. पुलीस ही राती येवंक ना. शेताले सदां आसताले ते आतां ते पेट्रोलियम तेका वयताले ते खंय कित्याक लागून ह्या वाटेन घालूंक ना. पल्सर वयले चोरून GA08D 3794 नंबर. हांव सकाळी जिमा गेल्लो. म्हाका खबर ना डॅडी आतां पेपर हाडपा वयता तें कळ्ळें ना म्हूण बायक. हिंगा 2 शॉप गेले ना आमगे भितर चल ना तेम लॉक कित केलें आतां येना जाली तेका लागून आमी दुसरे लॉक मारला. तुमकां दिसता पुलिसांनी भोंवन हें करपा मागीर आतां शॉप फोडटा हें करता चोरी जाता. हय भोंवपा जाय न्हू भोंवपा जाय ते आतां रातच्याचें नाय जाल्यार आनी मागीर चोरांक कितें करून कोणा पुलीस नाय म्हणून ते रात नासले म्हणून सांगता मागीर चोरांक कितें करून कोणे पुलीस राती नासले म्हणून. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक विराम.